नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव आलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। वेंचणूक जिखल्यार 6 म्हयन्यां भितर खणी करतले चालू, अमित शहाचे गोंयकारांक आस्वासन। थीरताय आनी उदरगतीची भाजपान घातली बुन्याद। सरकार स्थापनेचो देवो करतात, पूण ते भायर कामाची वळेरी वाचून दाखयता, अमित शहाचो विरोधकांक सल्लो। पारशा कामगाराचो खून, पळून वचपाच्या यत्नान आसलेल्या दुबाविंतांक 70 सुल्लाशान केलो अटक। 5 वर्सां सत्तेर आसलेल्या भाजपान जनते खातीर कितेंच करूंक ना, आपाची दिल्लीची आमदार अतिशा मालेनान केलो आरोप। वेंचणुकेच्या नांवार उमेदवारांच्या फामिलीचे नांव पाड घालपाचे प्रकार चुकीचे, वेंचणूक आयोगान घालचो आलाबंद, जुजे राजू काब्रालाची मागणी। भाजपा गोंयांत सक्षम सरकार दिवपाक शकतात, देखून गोंयचे जनतेक भाजपाकूच तेंको दिवचो, गृहमंत्री अमित शहान गोंयकारांक आव्हान केलें। बंद पडलेल्या खणी बेगीनूच सुरू करतले। वेंचणूक जाले उपरांत खण महामंडळ वरवीं खणी सुरू करपाचें आस्वासन ताणें ह्या वेळार दिलें। काँग्रेस, तृणमूल तशेंच आम आदमी पक्षान फकत फटेची आश्वासनां दिल्यात। हे पक्ष सत्तेर येवचेच नात, ताका लागून आश्वासन पुराय करपाचो प्रस्नच येना अशें अमित शहान ह्या वेळार सांगलें। गोंय बरे पर्यटन थळ जातले अशें अमित शहान सांगलें। और सबसे बड़ा अचीवमेंट है प्रमोद सावंत सरकार का कि अपराध की दर में 50% की कटौती, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिगंबर कामत जी जरा पूछे, गोवा के सांस्कृतिक जितने भी धरोहर थी, नरवेमो में सप्तकोटेश्वर मंदिर, काबो दे रामा का किला, घोरजुए किला, चापोरा किला, एलोना फोर्ट और लोरिंस चर्च, इस सब का पुनरुद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने गोवा के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर, यहाँ विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है भैया। एक पार्टी नई नई आई है, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम फला देंगे, हम ढिका देंगे। ठीक है, अच्छा है, वो कहते नहीं है, वरना कहेंगे कि हर घर का रूफटॉप हम सोने का बनाकर दे देंगे। कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? वो कर सकते क्योंकि उनको सिर्फ वादा ही करना है, बाद में चले जाना है। वादा करने में क्यों कोई कंजूसाई करेगा? बताओ भाई, करेगा कंजूसाई? कंजूसाई तो वो करेगा सोच विचार कर, वो बोलेगा जो करना चाहता है। हमने इतने सालों तक नहीं कहा, जब सुप्रीम कोर्ट के माइनिंग के ऑर्डर का पूरा अभ्यास हो गया, 4 बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए, मैं और हमारे माइन मंत्री प्रहलाद जोशी जी कई बार बैठे, अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को बिठाया, इसका रास्ता निकला। इसके लिए भारत सरकार ने स्पेशल डंपिंग पॉलिसी बनाई और वो डंपिंग पॉलिसी के बाद अब मिनरल कॉर्पोरेशन बनाने का काम चुनाव के पहले ही प्रमोद जी ने पूरा किया है। मैं कहकर चाहता हूं, चुनाव के बाद पारदर्शी नीलामी के जरिए गोवा की माइनिंग इंडस्ट्री 2 गुना जोश के साथ काम करना शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती। मित्रों, आप सभी लोग बताओ मुझे, हमारा कश्मीर भारत का हिस्सा हो या ना हो, आप क्या चाहते हैं? हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 कश्मीर को हमसे एक प्रकार से अलग कर रखते। डबल इंजिन सरकाराक लागूनच गोयची उदरगत जावपाक पावली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। देखून लोकांनी भाजपाच्याच सरकाराक तेंको दिवचो अशें तांचें म्हणणें। मायनिंग ऍक्टिव्हिटी
ह्यो फुल फ्लेज रित्या चालू जातल्यो हे हांव सावर्डेकरांक सांगपाक सोदतां आनी खऱ्या अर्थान म्हणजे मायंड पॉलिसीच्या अर्थात कितलेशे डम्प्स जे पडून आशिल्ले जे रिजेक्टेड आशिल्ले बऱ्याच जाणांच्या शेतांनी आसात बऱ्याच जाणांच्या काजींनी आसात हे अशा पद्दतीचो रिजेक्टेड ओर जो आसा हो परत एकदा खंय तरी आमकां ऑक्शन करपा खातीर सरकाराक रेव्हेन्यू मेळोवन दिवपा खातीर आनी मायनिंग भागांतल्या ट्रकांक काम मेळोवन दिवपा खातीर परत एकदा मायनिंगेंतल्या सगळ्या लोकांक काम मेळोवन दिवपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसतलें. मायनिंग कॉर्पोरेशन मायनिंग पॉलिसी आणि त्याच बरोबर जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हाचो पयलीच फावटी आमी फंड युटिलायज करपाक सुरवात केलो. पुराय मायनिंग भागात खऱ्या अर्थात या फंडाचे प्रोविजन आमी वेगवेगळ्या मतदारसंघात जे मायनिंग भागात 7 मतदारसंघ येता थंयसर मायनिंग कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत वेगवेगळी कामां करपाक शकले. पुराय गोंयचो विकास डबल इंजिनच्या सरकारात आम्ही पळयला की पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत जो विकास तुमकां दिसून येता तो विकास डबल इंजिनाच्या सरकारा खातीर माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात सकयल केंद्रात असलेल्या सरकारा खातीर शक्य जाला. आम्ही गोंयची 60वें मुक्तीचे वर्स मनयले. मुद्दामून काढून पळयात की गेल्या 50 वर्सांक जो विकास जावन आसलो तितक्या मोठ्या प्रमाणात विकास आम्ही ह्या मतदारसंघात आसतलो किंवा पुराय गोंयांत पळयला आसतलो. तीर्थाय आनी उदरगतीची नवी बुन्याद भाजपान गोंयांत घातल्या. राजकी तीर्थाय नासल्यार उदरगतीची कल्पना करपाक शकना. ते खातीर भाजपाक सत्तेर हाडात असो उलो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें मारलो. ह्या वेळार ताणें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतेचेरूय उतराचे फार पेटयले. विरोधकांनी सरकार स्थापनेचो दावो करचो पूण ताचे पयलीं ताणें आपल्या काळांत नेमकी कसली कामां केलीं तें लोकांक सांगचें अशें आवाहन ताणें दिलें. आप मुझे बताओ, भारत सरकार समर्थन न दे तो अटल सेतु पुल बन सकता है क्या? जोर से बोलो, बन सकता है? जुआरी पुल बन सकता है? मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन सकता है? वो तभी बन सकता है जब डबल इंजन की सरकार हो, प्रमोद जी यहाँ से पत्र लिखे और मोदी जी वहां से योजना भेजे, ऐसी व्यवस्था हो. मुझे बताओ भाई, दिगंबर कामत जी ये करा सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, करा सकते हैं क्या? और हम अगर योजना भी भेजेंगे तो राहुल बाबा उनको योजनाओं का अमल नहीं करने देंगे. उनको डर लगेगा कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे. रहने दो, रहने दो, रहने दो. उनको गोवा के विकास की नहीं पड़ी. उनको मोदी फोबिया, बैठते उठते सोते जागते मोदी 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 मोदी. अच्छा ही है राहुल बाबा, आप मोदी मोदी कर. इनका ट्वीट देखिए, एक भी सकारात्मक ट्वीट आपको दिखाई, एक भी सकारात्मक. तो ऐसे लोग गोवा को विकास नहीं दे सकते. वायडोंगर पारशा हांगासर कामगाराचो खून करून पळून वळपाच्या यत्नान आसलेल्या दुबावितांक पुलिसेन सुर्ला 70च्यान अटक केली. ह्यान आदीं ताणें कांय खून केल्ल्याचो दुबाव आसा. दुबावीत अनिल चाटे उर्फ पाटीलान कामगाराचो न्हिदेतूरच खून करून ताची कूड लागींच्या बांयत उडोवन दिली. खुनाचो प्रकार पयलींच्यान दुस्मानकायेंतल्यान घडलोलो आसूं येता असो दुबाव आसा. पेडणे पुलिसां कडल्यान मेवलेले म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा घडली. मरण आयिल्लो संतोष हो वायडोंगर हांगा अनिता पेटकार हांच्या घराची तशेंच गोरवांची देखरेख करतालो. तो गोट्यांतूनच न्हिदतालो. भाजपान 5 वर्सां सत्तेर आसून गोंयच्या जनते खातीर कांयच करूंक ना. ताका लागून जनता विटल्या. भाजपाक आतां कळून आयलां की येता ती विधानसभा वेंचणूक स्वबळाचेर जिखून सरकार स्थापन करपाक शकची ना. ताका लागून भाजपान काँग्रेस आनी इतर अपक्ष उमेदवारां वांगडा सेटिंग केला असो आरोप आम आदमी पक्षान केलो. 2017 भाजपान काँग्रेस उमेदवार आयात करून सरकार स्थापन केल्ले तीच स्ट्रॅटजी वापरून 2022 सत्तेर येवपा खातीर भाजपान आपलेच उमेदवार काँग्रेसीन धाडून तांकां फंडिंग केल्या अशें आप सांगता.
ओवर द लास्ट 5 years कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। इस देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा कि किसी एक पार्टी ने 17 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ शुरू किया, 17 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कांग्रेस में 5 साल में से 2 रह गए। ऐसे बनी बीजेपी की सरकार। इसलिए आज बीजेपी को पता है कि कांग्रेस के सारे कैंडिडेट, कांग्रेस के सारे विनिंग कैंडिडेट, एमएलएस बिकने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इस बार 2022 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली है। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी निकाली है? उन्होंने अपने ही लोगों को कांग्रेस में भेजकर कांग्रेस से टिकट दिलवाई है। आज बीजेपी ऐसे कैंडिडेट्स के चुनाव को फंड कर रही है और उन्होंने ये आपसी डील कर ली है, आपसी सेटिंग कर ली है कि जैसे ही कांग्रेस के ये कैंडिडेट्स जीत कर आएंगे, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। वेंचणुकेच्या नांवार उमेदवारांच्या फामिलीचे नांव पाड घालपाचे प्रकार चुकीचे। ताचेर वेंचणूक आयोगान आनी अधिकाऱ्यांनी आळाबंद हाडपाक जाय अशी मागणी तृणमुलाचो नुवेचो उमेदवार जुजे राजू काब्रालान केल्या। काब्रालाच्या धुवेचेर आनी फामिलीचेर टिका केल्ल्याचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला। नुवेचे लोक हो कुचित्र राजकारण करप्यांक वेंचणुके वेळार भूत शिकयतले अशें जुजेन सांगलें। तेन्ना हांव डोर टू डोर कॅम्पेनींग करतालो, एक मेसेज आयली म्हाका आनी म्हाका 2-3 जाणां म्हजे स्ट्रॉंग सपोर्टरान फोन केले आनी हांवें म्हणलें तें पयलें हांवें म्हणलें लेट इट बी, बट वेन आय सॉ इन दॅट मेसेज दॅट इट इज समथींग टू डू वीथ माय डॉटर एंड आय गॉट व्हेरी वायल्ड। आज हे इशू आमी भायर काडटा कित्याक तांकां दाखोवपाक आनी तांकां सांगपाक that all these things are basically business. I don't have to explain myself what they have put over there. I've come for something called girl child rights and other things, and for my daughter. My daughter is 9 years old and they have written over there some statement which I don't want to, because that is not the truth and I will not speak about it. Who does this? Today politics is gone so dirty that they bring out children over here. They try to dig graves. अरे फोंड ते कोण कितें जाल्ले ते मेजाय मरे, कोण जंपान गेल्ले, वो कोण पयले 20 वर्स पयले कितें पयशे नाडून कितें केल्ले ते तेका सोदा मरे. Because there are worse things. When you all look into the mirror, there are worse things that I have done. Worse things, and this is not right. Thank you Tumga. I will keep updating you and I will, till this thing is resolved, I will make sure हांव कॅम्पेन थंग सोडपी पूण हांव फाटीं लागपी हेजेर. Virtual campaign mutta Zeba, all okay, but are they going to spoil names of good families? My father, my grandfather, my father was a chief engineer, my grandfather was a businessman. He had so many, my uncles are there, everybody is there. Are you going to spoil names? Virtual campaign मध्ये ते घरा बी काबार करपाचे just for political gain or political mileage that you're going to incriminate somebody? What do you want from them? I want an election campaign, the EC basically, to get this state up, to change this thing, to change the laws. किदें कोणाचे WhatsApp केले धाडले. भारतांत कोरोनाचे तिसरे लारेचो प्रभाव दिसान दीस वाडत आसा। कोरोना आड चालू जाल्ले लसीकरण मोहीम नेटान चालू आसा। आतां मेरेन 75% जाण्टेल्यांनी कोरोनाचे वासीन घेतला अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियान दिली। आतां मेरेन लसीकरणाचो आंकडो 165,70,60,692 जाणांक कोरोना वासीन तोपला। कोरोना महामारी अदीक बलिश्ट जावपाक जाय आनी सगळ्या नेमांचें पालन करपाक जाय अशें आवाहन केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान केलें।
14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटायन डे ह्या दिसा गुलाब दिवं नाकात. ताचे बदला प्रवीण आलेकार हांकां कमळाचेर मत दिवन कमळ भेट दियात असो उलो येरादारी आनी पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन मारलो. गोंयांत 25+ सुवातो भाजपाक मेळून भाजपाचेच सरकार येतले असो विस्वास ताणें ह्या वेळार उक्तायलो. कोरगांवां घडोवन हाडलेल्या कोनसो बसकेंत येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो उलयतालो. माझ्या वांगडा उलयतना सदां ते सांगताले एका फकत भावाचो आनी फेमिलीचो प्रेम आसा. खऱ्या अर्थान आपल्याक चान्स पडटलो आपलो मंत्री म्हणून. फक्त दोन भावांना पक्ष चलतालो आनी तेंचो निश्चितपणान स्वताचो कितलो प्रेम आहा, स्वता लागून आमी आसा, सेल्फिश इंट्रस्ट घेवन आमी आसात तेणी दाखयले जेन्ना युपी टीएमसी सारखे फाटीकडेन तेणी करून हाडले. हे तुमी नोंद करपाक जाय. एमजीपी पार्टी आनी ते चलोवपी आपले स्वार्था लागून कितेंय करपा आसा. म्हाका खूब आनंद जालो आज सगळोच वेळ हांगा प्रचाराक तुमचे बरोबर सांगपाक. आनी जेन्ना प्रवीण आलेकर एक निर्णय घेतलो आनी तेणे आपले उलयता तेन्ना सांगले कित्याक तो निर्णय घेतलो म्हणटा हांव समजता. आनी सुरवातेकूच एक बरो निर्णय घेतलो पेडणेकारां लागून गोंयच्या विकासा खातीर गोंयच्या विधानसभेन वचून तुमचें काम करतलो म्हूण आपण कितें तरी गरिबा भावाक खूब बरें काम करतलो म्हूण तेणें जो निर्णय घेतलो भाजपाक पेडणेकारां रावपाक हांव पयलीं तेका व्हडल्यान शाबासकी दिता. ही मारामारी येयला तेन्ना चडशे लोक एकामेकांक मदत करनासले आनी तेन्ना लोकांक पावप म्हणल्यार बरें बऱ्यान ती बरी सेवा करप. देवा सुद्दां प्रसन्न जावपाची ही सेवा जावन गेली कित्याक लोक जिवाक उरताले, भायर सरपाक भिताले. आज मुद्दम सांगता थोडे लोकांक हांगा अशें दिसता आमी आमकां हांगा कांय तरी बदल करपा जाय हे विचार येयला तेन्ना ते प्रवीणा फाटल्यानूच आसले कित्याक तो बरें काम करता म्हणून. तर आमच्यो खबरो अश्योच चालू आसतल्यो त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. मांद्रेच्या सावता वाड्या वयल्या नागरिकांनी आयतारा दीस भाजपांत प्रवेश केल्लो. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हे भाजपाचेच पूण फोटोन तांकां मोगोपांत व्हेल्ले. ह्या कार्यकर्त्यांनी 2 दिसां आदींच मोगोपांत प्रवेश केल्लो. तांकां फोटोन मोगोपांत व्हेल्ले अशें ताणें भाजप प्रवेश वेळार सांगलें. हातूंत भितर चडशे जाण जाणटे आसात. फोटोन मोगोपांत प्रवेश केल्या उपरांत कांय जाणांनी सोपटे आनी ह्या कार्यकर्त्यांचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्ले. हे व्हिडिओ पळोवन तांकां खूब वायट दिसलें. उपरांत ताणें सोपते कडेन संपर्क करून परतून भाजपांत प्रवेश केलो. जो एक मोठो आपणाक लिडर समजता तृणमूल आणि MGP अलायन्स पक्षाचो आणि तेचे जे कार्यकर्ते आसात सांगपाचें म्हणजे केरे गांवांत जर प्रवेश करपाचो जालो जाल्यार तेच 10 कार्यकर्ते एक खंय तरी त्या गांवांतले 2 कोण तरी कार्यकर्ते आसात त्याच्या बरोबर 10 जे लोक असतात तेच पाल्ल्यान जर प्रवेश करपाक गेल्यार तेच 10 लोक फुडें असतात. ते प्रवेश कोणाचो करता हो तांकांच खबर आसता, लोकांकय कळना, लोक सुद्दां संभ्रमांत पडटा. असो जेंचो काल आमच्या ह्या सिनियर मोस्ट कार्यकर्त्यांचो फसोवन जेणी काल MGPन प्रवेश केलो आणि प्रसार माध्यमाच्या अंतर्गत जे तेंच्यांनी व्हिडिओ व्हायरल केले ते जेन्ना ह्या मनशांक कळ्ळे त्या वेळार तांकां खूब दुख्ख जालें. तेंची परिस्थिती दयनीय जाली आणि त्या बुथाचो जो अध्यक्ष आसलो परेश सावंत हांकां तेंच्यांनी सगळ्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो आनी सांगलें की आमची हेंच्यांनी फसवणूक केली, हेच्या बद्दल आमकां खूब वायट दिसता, तर आमकां परत भाई कडेन वचपाचें आसा. आणि ही सगळी घडामोडी जाल्या नंतर आयज जस्ट तेंची ती बाटवावटवी केल्ली अशें आमच्या भाशेन हांव म्हणटा. आनी खंय तरी तांकां दिसलें की आमचें परत शुद्धीकरण जावपाक जाय, हेच्या खातीर तेंच्यांनी एक रितसर प्रवेश केलो आणि भारतीय जनता पक्षाचे शेले घातले, जे पयलीं पासून भारतीय जनता पक्षांतच आसले आनी हेचे फुडें आसतले. हांव तेंचे परत ह्या भारतीय जनता पक्षान मंडळाच्या वतीन सगळ्यांचे स्वागत करता.
वेचून आयल्यार थिवी मतदारसंघांतल्या तरणाट्यांचो रोजगाराचो आनी खेळ मैदानाचो प्रश्न सुटावे करतले. आम आदमी पक्षाचो उमेदवार उदय साळकारान सांगले. थिये मतदारसंघाची उदरगत जावपाक जाय जाल्यार आपल्याक वेचून हाडात असो उलोय ताणें प्रचारा वेळार मतदारांक मारलो. आम आदमी पार्टीच्या उदय साळकाराचो सद्याक नेटान प्रचार चालू आसा. घराघरांनी वचून तो लोकांच्या घाटी भेटी घेवपाक लागला. जवळजवळ 10 वर्सां जाली BJP गव्हर्मेंट गोंयांत आसा आनी थंय मतदारसंघानूय BJPचे आमदार आसले. काँग्रेसचो फुटोन दुसरे पार्टीन गेलो पूण तेणें उदरगत ही कांयच करूंक ना. थंय मतदारसंघान हो विकास हो कांय जावंक मेन. त्या खातीर म्हाजो मेन मुद्दो आसतलो जॉब. आज तरुणी कितकेशेच शिकलेले आसा, डिग्री मेळ्ळा पूण ताका जॉब ना, गव्हर्मेंट जॉब ना जावं प्रायवेट जॉब ना. म्हाका दिसता हांव प्रत्येक घरान एक गव्हर्मेंट जॉब आनी दुसऱ्या हितून प्रायवेट जॉब ह्या पद्दतीन आम आदमी जाल्यार हांव स्वता ट्राय करतलो आनी प्रत्येकाच्या घरान एक नोकरी आसची. आनी दुसरें म्हणजे हे मतदारसंघान ग्रावंड ना, पब्लीक ग्रावंड ना खेळपाक आनी ट्रॅक ना, चिल्ड्रन पार्क ना, अशी कितकेशीच आसा कामां ती अपुरी रावल्या. हांव मागता तुमी आम आदमी म्हणजे म्हाका उदय साळकार निवडून दियात आनी जें कितें हांवें उतर दिलां तें 100% हांव करून दाखयतलो. फक्त तुमी एकदांच म्हाका निवडून हाडा. गोमंतक भंडारी समाज आनी समाजाच्या बायल फाट्यान 10वी आनी 12वेचे परीक्षेन बरे गुण मेळवलेल्या पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो. हो भोवमान सुवाळो तांकवाडो उजगांव जालो. विद्यावृद्धी संस्थेच्या अध्यक्ष उदय डांगी मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसले. तशेंच प्रभाकर नायक, चंद्रकांत नायक, देवस्थान समिती अध्यक्ष कालिदास नायक, विनोद नायक आनी हेर मानेस्त हजर आसले. भुरग्यांनी जर 80 आणि 85 सुद्धा घेतले न्ही ते इक्वलंट टू 98% हे आमी लक्षात दवरूंक जाय. खूबदां आवय बापायचे एक्सपेक्टेशन भुरग्या कडल्यान इतके वाडटा की इतलो ताजो केवस जाता की शिक्षण घेवन बरे मार्क मेळोवन इवन परीक्षेक एक्सल टॉप मार्क येवन सुद्दां ते परफॉर्म करूंक शकना कित्याक तांची मायंड फ्री नासता. प्रॅक्टिकल ज्ञान हे सगळ्यात गरजेचें. गोंयाची जी उंची आसा ती बाकीच्या सगळ्या स्टेटी पेक्षा खूब वयर आसा. आपण चडशे जाण टीव्ही पळयता, दिल्लीक आप सरकार सदांच हे सांगतात शिक्षणाचे बद्दल तांणी जो इम्प्रुवमेंट केला आनी खरोखरच केला. फॉर लास्ट जे 2 टर्म ते आसात न्ही शिक्षणांत ताणें खूब केला. तशेंच आतिशी म्हणजे शिक्षण मंत्री आशिल्ले तिचे कडेन संवाद करपाचो हांव रोटरी क्लब कोर्टाचो प्रेसिडेंट आसले कारणान थंय वचप जालें आनी तिचे कडेन वार्तालाप करप जालो. सो हांवें ताका एक सांगलें जी स्टँडर्ड तुमी थंय म्हणटात पळय न्ही हें स्टँडर्ड आमी आमचे 30 वर्सां पासून लास्ट 30 वर्सां पासून गोंयांत आसा. म्हणजे गोंयांत एकदम समृद्ध शिक्षण चालू आसा, एडवान्स शिक्षण चालू आसा पूण ताचो फायदो आमी घेवपा जाय. आमचे भंडारी समाजाचे लास्ट 10 to 15 years जाले जाल्यारूच प्रत्येकाक एक जाण दिल्या भुरग्यांनी शिकूंक जाय म्हणून. भाजपाची पणजेची उमेदवारी मेळवले उपरांत बाबूश मोन्सेरातान प्रचाराक नेटान सुरवात केल्या. आतां मेरेन ताणें 40% प्रचार पुराय केल्लो. उरलेल्या कांय दिसांनी 100% प्रचार करतलो अशें बाबुशान सांगलें. पणजेच्या मतदारांचो प्रतिसाद बरो आसलेल्यान बाबूश मुखार सरतलो. सर आयज तुमी प्रचाराक सुरवात केली, कशें कितें तुमकां हे सपोर्ट मेळ्ळा? सपोर्ट बरो मेळिल्लो आहा. आमचे कावन्सिलर आहा, आमी आतां इलेक्शन कावन्सिलराचें इलेक्शन 10 म्हयने फाटीं आमचे जालेलें. सो फीडबॅक बरो मेळिल्लो आहा एज फार एज कावन्सिलरांची कामां पुरती. सो इट इज अ पॉझिटीव सायन.
आणि कितके मेरेन आता सर प्रचार झाला तुमचा आता मेरेन? आमचे एक अराउंड 40% केस झालेला हा चालू, तर अजून 60% उरलेला, पण बाय द टाईम 12 तारखेपासून कंप्लीट जातलो. उमेदवारी अर्जाचे छाननी उपरांत 587 अर्जां मदीं 332 उमेदवारांचे अर्ज वैध थारल्यात. हाका लागून सध्या 332 उमेदवार रिगणांत आसात. अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमणो दीस आसलेल्यान आयज सांजे मेरेन उमेदवारांचे निमाणें चित्र स्पश्ट जातलें. पयलेच खेपे 9 प्रबळ पक्ष वेंचणुकेच्या रिंगणांत आसात. गोंय विधानसभेच्या 40 मतदारसंघां खातीर 14 फेब्रुवारी मतदान जातलें. भाजप काँग्रेसी सयत सगळ्या पक्षांचो प्रचार तेंगशेर पावला. उमेदवारी अर्ज भरपाची मुजत सोंपले उपरांत शेनवारा अर्जाची छाननी जातली. छाननींत 255 अर्ज भायर पडटले. हाका लागून 332 उमेदवारांचे अर्ज वैध थारतले. आयज अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस आसा. अर्ज फाटीं घेतले उपरांत कितले उमेदवार वेंचणूक लडयतले ताचो आंकडो कळटलो. वाळपय पुलिसांनी सत्तरी महालांतल्या पर्ये पडोशी झरीवाडो वाठारांत धाड घालून 8.5 लाखांचो गुटखा जप्त केला. सुमार 3 वरां ही कारवाय चल्ली. फुडली चवकशी चालू आसा. उत्तर गोंय पुलीस विभाग मेळिल्ले म्हायतीच्या आदाराचेर दिवचल पुलीस उपाध्यक्ष सागर एकोस्कार आनी वाळपय पुलीस निरीक्षक प्रज्योत फडते, उपनिरीक्षक स्नेहा गावस हांच्या फुडारपणा खाला ही कारवाय केली. आयतारा फांतोडेर 3 वरांच्या सुमाराक घाल्ले धाडींत व्हडा प्रमाणाचेर बेकायदेशीर गुटखा सांठो जप्त केलो. सध्या कायदेशीर प्रक्रिया चालू आसा. ह्या प्रकरणांत घुसपल्ल्यांचेर कारवाय करतले अशें प्रज्योत फडतेन सांगलें. सावंतवाडी तालुक्यांतल्या आडाली वाठारांत MIDC खातीर बांदपी बांद्र्याक लागून मोपा आनी भोंवतणच्या गांवच्या हांवाळ लायला. ह्या बांदाऱ्याक लागून मोपा, फकीरपाटो, तोरसें, ताबोसे, उगवें, खडशी, मोपा ह्या गोंयच्या तशेंच गाळेल्या दोंगरपाल, डिगणे वाठारांतल्या शेतकारांचेर संकट आयला. बंधाऱ्याचे काम बंद उडोवपाची मागणी थळव्या लोकांनी केल्या. सुमार 700 एकर क्षेत्रात आशिल्ल्या MIDC प्रकल्पातल्या बारीक सारीक कारखान्यांक उदकाची पुरवण जावची हे खातीर ह्या बंधाऱ्याचे काम हातीन घेतला. ह्या कारखान्यांक लागपी उदक तिळारी धरणांतल्यान हाडचे परस कडशी न्हंयतल्या उदकाची पुरवण करपाची येवजण आसा. नमस्कार, मी विलास सोमा सावंत, राहणार डिंगणे. आणि सध्या हा जो मोठा प्रसंग निर्माण झालेला आहे आडाळी MIDC आणि आडाळी MIDCमध्ये जो बेकायदेशीर बंधारा बांधला जातो आणि त्याच्यामुळे उद्भवलेले हे जे प्रसंग आहेत, तर त्या प्रसंगासाठी आम्ही या ठिकाणी डिंगणे पंचक्रोशी आणि गोव्यातील तोरशे, मोपा, उगवे इत्यादी गाव आहेत, त्यांची आम्ही संयुक्त एक संघर्ष समिती स्थापन केली. त्या एक समितीचा पदाधिकारी म्हणून या ठिकाणी माझं ह्या ठिकाणी एक मत मांडतो की ही जी इथे नदी दिसते, या नदीला तुम्हाला आता इथे भरपूर पाणी दिसेल, परंतु ही नदी इथून 2 किलोमीटरवर 2 नद्या एकत्र आलेल्या आहेत. एक तर मोरगाववरनं आलेली जी आपण जिला कडशी नदी म्हणतो ती, आणि आमच्या डिंगण्यातून जी उगम पावलेली नदी आहे, या 2 नद्यांचा या ठिकाणी संगम झाल्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला पाणी दिसतंय. परंतु ही इथे जरी तुम्हाला नदी दिसत असली तरी जिचा ह्या नदीचा ज्या ठिकाणी उगम झाला आहे, इथे एक छोटा पडवे माधवगाव म्हणून गाव आहे. त्या पडवे माधवगावच्या डोंगरातून एक छोटा ओहळ आहे आणि इथे नदीचं रूप धारण केलं असतं तर तिथे तो ओहळत आहे. ज्या ठिकाणी MIDCचा बंधारा होतोय आडाळीमध्ये त्या ठिकाणी ते ओहळत आहे आणि त्या ठिकाणी पाण्याची क्षमता फार कमी आहे. आणि ह्या नदीला त्या ठिकाणी बंधारा बांधून जे MIDCला पाणी वळवण्यात आलं तर फार मोठा अन्याय हा आमचा डिंगणे पंचक्रोशी, डिंगणे, डोंगरपाल, नेतडे गावावर होतोय. त्याहीपेक्षा पुढे तोरचे, मोब, उगवे, तांबोशे या गावांना प्रचंड पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यासाठी आम्ही या ठिकाणी एक संघर्ष समिती स्थापन केली. 2 दिवसापूर्वी या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे मिटिंग झाली. 100-150 माणसं, ग्रामस्थ, शेतकरी त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि कडशी नदी बचाव हा आमचा आता एक नारा आहे आणि त्या दृष्टीने आमची सगळे चालू आहे. डिंगणे, डोंगरपाल, गाळेल, नेतर्डे आणि गोंयांतल्या फकीरपाटात
तोरसे, तामोसे, मोपा आणि उबे हे गाव ह्या उदकाचेर निबून आसात. देखून ह्या बंदराक लागून ह्या गावातले शेतकार त्रासांत सापडतले. भविष्यात पिवपा खातीर उदक उपलब्ध जावचें ना अशी भिरांत हांगाच्या लोकांनी उक्तायल्या. आम्ही कडशी, मोपा ह्या नदी परिसरात आसात आणि ही नदी महाराष्ट्रांतल्यान आपल्या पेडणे तालुक्याक येता आणि ह्या नदीचेर अनेक शेतकार भाव जाची कुटुंबां शेती बागायती हाचेर अवलंबून आसात. परंतु महाराष्ट्र सरकारान औद्योगिक वसाहतीचो विस्तार करपा खातीर ह्या नदीचो उदक त्या भागात फिरोवपा खातीर बंदारो घालपाचो यत्न केलेलो आसा. तेचे खातीर आपले महाराष्ट्रातले डिंगणे परिसरातले जागृत शेतकरी, सुशिक्षित नागरिक, युवक हे आंदोलनाची तयारी सुरू केली आसा आणि त्या खातीर सरकाराक पयलीं तांच्यांनी निवेदनां भेटयल्यात. सरकार कडेन मागणी केल्या की ह्या नदीचेर जे शेतकार भाव अवलंबून आसा किंवा पशु पक्षी अवलंबून आसा तांचो पयलीं विचार करचो. जर लोकांक उदक पावता आणि ते लोकांक उदक पावनूय शेताक पावनूय जर उरता तर ह्या वाठारात उदक फिरपाक हरकत ना. परंतु लोकांकच हाचे उदक मेळना आणि शेताक जर उदक मेळना जर आमचो सक्त विरोध आसा असे ह्या वाठारांतल्या लोकांची मागणी आसा. गोवा सरकारच्या जे स्थानिक आमदार आसत किंवा आपले अधिकारी आसत, जलसिंचन विभागाचे अधिकारी, तांणी महाराष्ट्र सरकार कडे योग्य पद्धतीन उलोवणी करून ह्या नदीचे उदक वळोवपाचो जो प्रयत्न चालू आसा तो प्रयत्न हाणून पाडचो अशी ह्या माध्यमातून आमी मागणी करत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस गोवा फॉरवर्डान विधानसभा वेंचणुकीच्या रिंगणात देंवलेल्या 80 उमेदवारां मदीं वट्ट 38 जाणांचें शिक्षण 12वे मेरेन जाला, जाल्यार तातूंत 52 उमेदवार वेवसायीक आसात. वेंचणूक आयोगाक सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. मुख्यमंत्री तशेंच सांखलेचे उमेदवार डॉ. प्रमोद सावंत, पर्येचे उमेदवार देविया राणे हाणें वैजकी शिक्षण घेतलां. सावड्डेचे उमेदवार गणेश गांवकार हाणें तज्ञाची डॉक्टरेट पदवी मेळयल्या. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीन उमेदवारी दिल्ल्या सुधीर कांदोळकार, टोनी रॉड्रिग्स, रुडॉल्फ फर्नांदीस, अँथनी फर्नांदीस, मायकल लोबो, मनीषा उसगांवकार, तुकाराम बोरकार, धर्मेश संगलानी, आंतोनियो डायस, राजेश फळदेसाय, प्रसाद गांवकार, ऑल्टन डिकॉस्टा, कार्लोस आल्मेदा, सावियो डिसिल्वा, आवेर्तान फुतादो, संतोष कुमार सावंत आणि दीपक कलंगुटकार हांचे 12वे मेरेन शिक्षण पुराय जाला. गोंय तृणमूल काँग्रेसीन भाजपाच्या पोरवोरच्या उमेदवार आणि माजी आमदार रोहन खावटे हांच्या बदलपी राजकारणाचेर केल्या खर टिका. रोहन खावटेच्या फटिंगपणाचेर उजवाड घालतना सुष्मिता देव म्हणपाक लागली. हाणें मुख्यमंत्र्याक पप्पू म्हटलें आनी आतां तो त्याच पप्पूच्या शेजारी बसला. रोहन खावटे संदीप वजरकाराक हारोवंक शकना आनी पर्वरींत संदीप मेळयलेल्या प्रतिसादाक लागून ताचे पर्वरींत जेत निश्चित आसा असो विश्वास सुष्मिता देव आनी कार्यावळींत उपस्थित आसलेल्या गटाध्यक्षांनी उक्तायलो. रोहन खावटे पर्वरीच्यान फसवणूक केल्या आनी जायत्या खेपे लोकांचो विश्वासघात केला असो आरोप AITCची राज्यसभा खासदार आनी गोंय प्रभारी सुष्मिता देव हाणें ह्या वेळार केलो. Today we would like to ask the Bharatiya Janata Party candidate from Porvorim, Rohan Kaunte, that what is the reason that in your affidavit you have revealed this time that there is a case pending against you under section 409 and 420 of the IPC and very serious section of the Mines and Minerals Development Act for illegal extraction of iron ore in Karnataka. If you have shown this case in this affidavit, we ask you a question that why did you not show this in your last election affidavit? Because as per the documents, this case was pending even last year. But on the other hand,
You have repeatedly harassed All India Trinamool Congress candidate Sandeep Azarkarji from Porvorim. You have had him arrested twice, and you have challenged his affidavit on false grounds, and we won that battle. And I can tell you that Mr. Rohan Konte, who is the BJP candidate from Porvorim, is clearly fearful of being defeated by the AITC candidate, and his blatant lies on oath in the affidavit. We will take legal advice on how to ensure that Rohan, who is the BJP candidate, must face legal action for it. आमच्यो खबरो अश्योच चालू आसतल्यो त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. परत एक फाट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. शिवोलेच्या लोकांचो उदकाचो, रस्त्याचो, लायटीचो प्रश्न सोडोवपाक आपूण अपेसी थारलो म्हूण विनोद पालेकारान लोकांची चूक मागली. तशेंच फुडाराक संद दिल्यार अर्दवट उडयल्ली सगळीं कामां जाग्यार घालतलो अशें उतर ताणें लोकांक दिलें. जे हात पसरता उदकाक लागून ते तांकां पसरचे न्हू. आमचें कर्तव्य आसा. म्हाका दिसता हांव कांय अंशी फेल जाल्लो आसा म्हणून ह्या म्हाज्या स्वाभिमानी गुड्याकारांची हांव माफी मागतां. पण हेज्या फुडेंय जे राजकारण आसतलें प्रत्येक दिसा गणीक पळयतलो की ह्या लोकांक उदक कशें मेळटा, लायट कशी मेळटा. ह्यो 3 गोश्टी रस्ते, लायट आनी रस्ते आमचे भोवतेक प्रमाणान जाल्ले आसा. पण रस्त्यां कडेन आजको सोनारखेणीचो जो रोड आसा तेतूनय राजकारण चल्लेलें आसा. मान्नेचो रोड आमी कसो तरी निभोवन येयलो. मुख्यमंत्र्यां कडेन कैफियत मांडली, कसो तरी रोड जावकूच जावो. पण जे स्थानीक आदले राजकारणी आहा ते मदीं खो घालूं लागले ते त्या पार्टीचे आसात. गोंय साल्वार करपाक 14 फेब्रुवारीक दुसरो जनमत कॉल जावपाचो आसा. तेन्ना गोंयकारांनी योग्य उमेदवाराक मत दिवन ताका वेंचून हाडचें, गोवा फॉवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायन सांगलें. मुखावेले विधानसभा वेंचणुकेंत मोगोपा वेंचून आयल्यार मुखार तो पक्ष लेगीत भाजपा वांगडा आसतलो अशें विजयान सांगलें. मांद्रे मतदारसंघांत प्रचाराक भोंवडे वेळार तो उलयतालो. आयज माद्या नवे मुखामळ म्हूण गोवा फॉवर्ड पक्षाचे उमेदवार दीपक कलंगुटकार व्हड मतान वेंचून हाडटात असो उलोय ताणें मारलो. मनीस पर्रीकाराच्या चल्याक विसरूंक शकतात. ते मनीस म्हाका आनी तुका आनी एक सर्वसामान्य गोंयकाराची याद खंय करतले. ते पयशां खातीर कितेंय करतले. तांणी गोंय व्हरून घाटार विकतले. म्हणून म्हाका अशें दिसता की ह्या 14 तारखेक म्हळ्यार फेब्रुवारीचे 14 तारखेक जे इलेक्शन जातलें हो सेकंड ओपिनियन पोल जातलो. सेकंड ओपिनियन पोल इतल्या खातीर की गोंय साल्वार जावचें काय गोंय व्हरून घाटार विकचें ताजेर इलेक्शन आहा. सो मदीं जे कोणाक मत मारतात हे सगळे लास्टाक बीजेपीकूच वचपाचें आहा. एमजी म्हणटा ती बीजेपीची सगळ्यान व्हडली एलाय. केन्नाय जावन एमजी बीजेपी बरोबर एक जातली. तांणी बाबू आजगांवकार आनी पावसकाराक तिकीट ना दिवन म्हळ्यार ते मतदारसंघात ना दिवन एमजीचे कमिटमेंट फुलफील केल्लो आहा. पूण एमजी जर जिखली जाल्यार एमजी बीजेपी बरोबरच वतली. तांचेर मत वेस्ट करूं नाकात. हो जो आक्रोश आहा, हो जो राग आसा हे सरकाराचेर, तो जर राग तुमकां खरोच खंय तरी पावोवपाक जाय, जो निश्चय तुमी केला मुक्ती हाडपाक गोंयची ह्या व्हायरसा कडच्यान, जाल्यार फक्त मत आनी फक्त ऑप्शन म्हणटा ते दीपक कलंगुटकार आनी आमचें श्रीफळ नाल्ल जो आमी फुडें घेवन आयला तो. हें म्हाका दिसता मांद्रेच्या जनतेन आनी एकदां परतो परतो संकल्प करपाची गरज. दिवचल मतदारसंघात शिल्पा नायक हाका भाजपाची तिकेट मेळूंक ना. तशेंच हेर कांय कारणांक लागून तिडकल्ल्या समर्थकांनी मेणकुऱ्या प्रचाराक आयिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आनी हेरांचेर फोग काडलो. हुशो घालून गांवांतल्यान धाडवपाची घडणूक प्रचारा वेळार घडली.
भाजप सरकारान फुकट उदक दिवपाची घोशणा केल्ली, पूण प्रत्यक्ष बिलां जेन्ना लोकांच्या हातांत आयलीं तेन्ना तांकां धपको बसलो. फुकट उदक दिवपाच्या बिलां वयल्यान पद्धतशीर रितीन घोटाळो केलो असो आरोप आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार ॲडव्होकेट अमित पालेकार हाणें केलो. 200 युनिट सकयल उदकाच्या बिलांचेर दुपेटीन, तिपेटीन, चौपेटीन रक्कम आकारल्या. ताका लागून म्हयन्याक 3 ते 4 कोटी रुपया सरकारा कडेन वेतात, जाल्यार वर्साक 30 ते 40 कोटी रुपया सरकारा कडेन वेतात. हातूंतल्या फाटल्या 5 वर्सांत मतदारांच्या संपत्तीन कशी वाड जाली हेंच हातूंतल्यान स्पश्ट जाता, अशी टिका आम आदमी पक्षाचे उमेदवार ॲडव्होकेट अमित पालेकार हाणें केले. युनिट उदक फ्री दिवच्या पेक्षा लोकांक जी बिलां आयल्या ती हांव तुमकां दाखयता. इन्फ्लेटेड बिल्स आसा, रॉंग आनी इन्फ्लेटेड दोनी बिलां आसा. हांगा एक बील आसा म्हजे कडेन 1707. हे सगळे RTIन घेतिल्ले डॉक्युमेंट्स. प्रिवियस रिडींग 1707, करंट रिडींग 1753. एक्चुअली युनिट्स रिडींग जावपाक जाय आशिल्ली 46, ती आयल्या 50. आनी ताका झिरो बील येवपाच्या जाग्यार ताका परत बील दिल्लें आसा हांगा 2000 रुपया फॉर 46 युनिट्स विच शूड बी झिरो. तशेंच अशी खूब आसा, पण एक तातली मेन तुमकां वाचून दाखयता आमी. दिस इज इन्फॉर्मेशन प्रोवायडेड टू अस बाय असिस्टंट इंजिनियर सब डिविजन 1 वर्क्स डिविजन 3 PWD सांतिनेज. ही सगळी सांतिनेजाचीच बिलां आसा, अशी गोंयची खूब आसतली. एक बील आसा प्रिवियस रिडींग 269, करंट रिडींग 276. एक्चुअली येवंक जाय आशिल्ली युनिट रिडींग 7, ताका 30 दाखयला, पण बील दिला 1200 रुपीज प्लस एरियर्स एड करून ताजे पेमेंट केला 289. अशी 13 सगळे म्हणजे एक्चुअली युनिट्सूय रीड करपाक चुका आसा. तातूंत 13 युनिट 15 युनिट जांकां फ्री बील येवंक जाय आशिल्ली तांकां बिलां दिल्ली आसा 1440 रुपया, 1440 रुपया. अशी कितलीशीच बिलां आसा जी बिलां झिरो जावपाक जाय आशिल्ली, पण ती झिरो येवना आनी हजारांनी तांकां बिलां दिल्या. कशे तरेन लोकांचेर अत्याचार चलयले ते आमी पळयल्या. This is the biggest scam, PWD water scam. This is basic need of every individual. एक फुकट उदक दिता म्हणून सांगून तुम्ही डबल ट्रिपल 10 पटींनी जर चड बिलां दिता आनी तूं सरकार आश्वासन दिवन खुद्द 26 डिसेंबराक सांगता की आपूण ती बिलां तुम्ही भरूं नाका, ती तुमकां करेक्ट करून येतली आनी परत तांकां दुसरी ती एड करून बिलां दिता, जाल्यार तुज्या सारको फटींग CM ना आनी तुज्या सारको इनकॉम्पिटंट CM. आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हाका लागून आपणे भाजपांत प्रवेश केलो, मात दुर्दैवान मनोहर भाई सगळ्यांक सोडून गेले आनी आपलो अपेक्षा भंग जालो, अशी खंत भाजपाचे आदले आमदार आनी मये मतदारसंघांतल्यान मगोच्या तिकेटीचेर येवपी वेंचणूक लडोवपी प्रवीण जाटे हाणें उक्तायल्या. मनोहर भाईचो आमचो सामको लागींचो संबंद, म्हजे दोनी काका म्हणा म्हज्या वडिलां कडेन म्हणा सगळ्यां कडेन बरो संबंद आशिल्लो. आनी मनोहर भाई म्हजे कडेन आयले. मनोहर भाई म्हणपाक लागले की ह्या इलेक्शनाक तूं आमच्या बरोबर आसपा जाय. 2017ची उलयत आसा. तांणी जेन्ना सांगलें की हांव म्हज्या काकांक आनी म्हजे सगळे फॅमिली मेंबर्सा कडेन वडिलां कडेन सगळ्यां कडेन उलयलो. सगळ्यांनी सांगलें की तूं मनोहर भाई बरोबर राव, तुका सगळ्या तरेचे तुजे सपोर्ट मेळटलो तुका आनी फुडें मये मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंटा खातीर तुका मॅक्सिमम ताजे कडल्यान सपोर्ट मेळटलो. हे ताणें शब्द दिलो म्हणून हांव मनोहर भाईच्या शब्दाचेर हांव BJP पार्टी भितर आयलो. तर हांव परत सांगूंक सोदतां की म्हजें नशीब खराब आशिल्लें, मये मतदारसंघाच्या लोकांचें नशीब खराब आशिल्लें आनी सबंद गोंयच्या आनी ह्या देशाचें नशीब खराब आशिल्लें की मनोहर भाई CM जाता म्हणसर 2017 भितर सीक पडलो आनी 2 वर्सां भितर ते आमच्या भितर उरूं. तर हांव मनोहर भाईच्या विश्वासाचेर ह्या पार्टीन आयिल्लो, पण सपोर्ट तुमकां फ्रँकली सांगता की ज्या तरेचो सपोर्ट म्हाका एक्सपेक्टेड आशिल्लें की ज्या डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीकोनान हांव कितें बरें काम करूं शकता अशें म्हाका दिसलें. भाजपाक गोंयांत वेचून हाडपाक तृणमुलान गोंयांत प्रवेश केला असो आरोप गोवा फॉरवर्डाच्या पदाधिकाऱ्यान केलो. उमेदवारी अर्जाच्या छाननी वेळार तृणमुलाच्या फुडाऱ्यांनी घेतलेल्या हरकतीक लागून गोवा फॉरवर्ड तिडकला.
तृणमूल पयशे करपाक गोंयांत आयल्या असो आरोप गोवा फॉवर्डान केला. आज जे भितर घडलां दॅट इज व्हेरी मेक्स इट व्हेरी क्लियर की ती तृणमूल काँग्रेस म्हणजे एक पार्टी बंगालच्यान आयल्या ती हांगा एक्च्युअली कित्या खातीर आयल्या हें इज मेड व्हेरी क्लियर ना म्हणजे क्लियर आशिल्लें पूण प्रत्येक दीस हें चड आनी चड क्लियर जाता. आज TMCचे फातोर्डा कोण एक कॅन्डिडेट नांव विसरलो सम कॅन्डिडेट एनिवे नेम इज दॅट्स नॉट इम्पॉर्टंट. She raised objections, very frivolous objections. सामके अर्थ नाशिल्ले objections raise केल्या. विजय सरदेसाय नॉमिनेशन ऑब्जेक्ट करतात आणि इट इज व्हेरी क्लियर की ही आयल्या ती फक्त कोण पळय जिखपाक शकता ताका कशे भशेन डिफीट करून BJPक निवडून हाडपा खातीर ही TMC हांगा आयिल्ली आसा. इट इज व्हेरी क्लियर. म्हाका एकच प्रश्न विचारपाचो आसा की इतले पळय ही सगळे कडेन कॅन्डिडेट दवरतात, वाय डज नॉट द TMC फील्ड द कॅन्डिडेट इन सांखळी? सीएमा उडोवपाक हांकां इंट्रस्ट ना काय? सीएमा कडेन कितें सेटींग केलां, सीएमा कडल्यान पयशे घेतल्या. तृणमूल काँग्रेस म्हणजे TC मदली एम कित्या खातीर? इट इज क्लियरली अ तृणमूल मर्सनरी काँग्रेस. महात्मा गांधीच्या पुण्यतिथी निमतान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आझाद मैदानाचेर वचून गांधीक आर्गां ओंपलीं. तशेंच काँग्रेसीनूय हे निमतान पणजीच्या काँग्रेस हावसांत कार्यावळीचें आयोजन केलें. भाजपाच्या कार्यालयांत भाजपा नेत्यांनी गांधीच्या फोटवाक फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. ह्या निमतान गोंयभर वेगवेगळ्या कडेन कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. आज हुतात्मा दिन, राज्याच्या वतीन हुतात्मा दिन एवरी इयर गव्हर्नराच्या हस्ते सेलिब्रेट केलो वता. हुतात्मा दिनाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर आज आझाद मैदानाचेर इलेक्शन कॅम्पेन आसतना सुद्दां हांव मुद्दामून टायम काडून ह्या कार्यक्रमा खातीर हांगासर आयिल्लो. सो राज्याच्या वतीन सरकाराच्या वतीन सगळे जे हौतात्म्य प्राप्त जाला त्या हुतात्म्य दिनाच्या निमित्तान श्रद्धांजली. अल्पसंख्यकांक आमचो विरोध ना. आमचो विरोध आसा काँग्रेसच्या वोट बँकाक राजकारणाक, भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सांगले. ते भारतीय नागरीक, तांकांय समान अधिकार आसा, पूण काँग्रेस तांच्या नांवान राजकारण करतात हें आमकां मान्य नासल्याचें फडणवीसान सांगले. मला असं वाटतं की हे खरंच आहे की मोठ्या प्रमाणात लोक आमच्या पक्षामध्ये आले. भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याकांच्या विरोधात कधीच नाही, कारण तेही या भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यांनाही समान हक्क आहे हे मांडणाऱ्यांपैकी आम्ही आहोत. आमचा विरोध हा तुष्टीकरणाला आहे. वोट बँक पॉलिटिक्सला आमचा विरोध आहे. टू ट्रीट दॅम ॲज वोट बँक आणि मग ती वोट बँक आहे म्हणून अपीज करून ती मतं आपल्या पदरी पाडून घ्यायची हे आम्ही करणार नाही. जो न्याय हिंदूंना असेल तोच कॅथलिक्सला असेल तोच मुस्लिमांना असेल. आमचे नेते माननीय मोदीजी यांनी ज्या काही योजना आणल्या, समजा त्यांनी घरोघरी गॅसची योजना आणली तर त्या योजनेत हे विचारलं नाही की हिंदू आहे की मुस्लिम आहे की ख्रिश्चन आहे की सीख आहे, ती सगळ्यांना मिळाली. घरांची योजना असो, किसान सन्मान योजना असो, जात पंथ धर्म भाषा न विचारता प्रत्येकाकरता ही योजना तयार झाली. आमचा विरोध काँग्रेसला याकरता होता की काँग्रेसने अल्पसंख्याकाचं कधी डेव्हलपमेंट नाही होऊ दिला, त्याचा विचार नाही केला. त्यांच्या मनामध्ये सतत भय असलं पाहिजे, त्या भयामुळे ते एक असले पाहिजे आणि त्या सगळ्यांनी वोट बँक म्हणून आम्हाला मत दिली पाहिजेत, अशा प्रकारचे एक वोट बँक पॉलिटिक्स केलं, ज्याचा आम्ही विरोध करतो आहे. आता हे खरं आहे आपण जे म्हणाल की गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बाहेरून लोक आमच्याकडे आले आहेत आणि त्यामुळे काही प्रमाणात आम्हाला ते चॅलेंजेस देखील आहेत. मी अगदीच नाही आहेत असं म्हणणार नाही, पण भारतीय जनता पक्षामध्ये गेले अनेक वर्ष आमच्या पक्षाचा विस्तार होत असताना बाहेरून लोक आली, त्यातली
अराऊंड 90% लोक आम्ही रिटेन करू शकलो आणि त्यातलीही बहुतांश लोक ही पूर्णपणे भारतीय जनता पक्षाच्या संस्कारामध्ये आम्ही ट्रेन करू शकलो. काही लोक नाही होऊ शकत असं देखील होतं, म्हणजे त्याला अपवाद आहेतच. सो आम्हाला याची फार चिंता नाही आहे. जे आले आहेत त्यांनाही आम्ही आमच्या ध्येय धोरणांवर चालण्याकरता त्या ठिकाणी प्रेरित करू. तर आयची आमची ही बुलेटीन हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मेनेझेस तुमचे कडल्यान निरोप घेता, पूण तुमी खंयच वचूं नाका. पळयत रावा गोमंतक TV.